मोगतां तुझे बेसां Prisa तुझे कांशीच्या कपिकलीसा मोगतां तुझे बेसां Sendris मोरा आमच्या मोगाळ पुसणारा काकुळदारा आमच्या मोगाळ पुसणारा नीतिदारा आमच्या मोगाळ सुटणारा भूमिगत मानून गेलेल्या दातारा खरेंच शांतीची खबर देव सांगता आपल्या परजेक आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजान आपणाशी परतेदल्यांक शांती बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो मोगाच्या भावानो बहिणीनो देवसुतेच्या वर्साच्या अकरेच्या हप्त्यांत आमी आसाव आणि ह्या वेळार देवाचे उतर आमकां जागृत रावंक सत्राय घेवंक परत्यान परत्यान उलो दिता आयच्या वाचपांनी हेच उतर आमकां परत आयकोंक मेळटा आमच्या जिणेंत जागृतकाय सत्राय भोव गरजेची जावन आसा जर आमी जागृत आसना सत्राय घेना तर अवघडाक सांपडता आनी ह्या खातीर आयच्या पवित्र बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान आमी देवान आमकां दिवची ती सत्राय स्विकार करूंक कृपा मागोवंक जाय एक पवित्र बरयणार मेरी ब्रेनार्ड म्हूण नांवाची बोवापुरबायची उतरां तिच्या एका बुकान आमकां सांगता ती म्हणटा आय प्रिफर टू walk in the darkness with my God than walk alone in the light म्हणून दिसा उजवाडाक एकलेसावे चलच्या बदलाक काळोखांत म्हज्या देवा सांगाता सोलोंक हांव चड खुशी व्हरता म्हणटा असो अर्थ इतलोच की देवाचो आधार आमकां नासतना आमचेच तकी आमी कितेंच करूंक शकना देवाच्या आदारा खालके जर आमी रावता तवळ आमच्या जिणेंत आमी संपूर्ण एक पावता देवाचें योजन आमच्या जिवितांत संपूर्ण एक पावता गरजा खाता वेळार देवाची दया मेळच्या खातीर ताच्या सिंहासनाक मुखार सरा म्हणून हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत 14वा स्वर 16वा वळींत आमकां उलो मेळटा तो उलो ह्या वेळी आमी स्विकार करया आमकां समे समेच्या पांयताळे भेटया आणि ह्या पवित्र बलिदानाक आतां आमी आयती जावया पदकां आमची वळखून बोक्सने मागून एका काळजान एका मनान सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या प्रसोद बगीर सदांच सांगपार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्राद्या लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
मोगाळ बापा तू मैपासान फावो करताय ते आत्मीक वखत अधिक आमकां लाभच्याक खतखतीत अत्रेगांनी या पवित्र स्वामी फळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उरफेवून कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचप. दानियल नबुकदनेझराक म्हणालो, राया तुवें एक दर्शन देखलें. एक अद्भुत मूर्ती तुवें पळयली. ती व्हड आनी एकदम परजळीत आसली. ती तुजे मुखार उबी आसली आनी ती पळोवंक भिरांकूळ दिसतली. हे मूर्तीची तकली आपूट भांगाराची, हरदे आनी बावळे रुप्याचे, पोट आनी पेंकड पितूळची, तिची जांगळां लोंगटाची, तिचे पाय अर्दे लोंगटाचे आनी अर्दे मातयेचे. तूं पळयत आसलोय तेन्ना कोणासोच हात लागनासता एक फातर कसलोन येवन ते मूर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोंगटाचे आनी मातयेचे पांय ओडून तांचो सुरो केलो. उपरांत लोंकड, माती, पितूळ आनी भांगार हांचो सगळ्यांचो गिमच्या मळब्या खड्या वयल्या पोला भशेन चुऱ्यान चूर केलो जालो. वाऱ्यान तांकां उबोवन व्हेलो आनी तांची कुणां पर्यां उरली ना. पूण मूर्ती पडलो फातर एक व्हड पर्वत जालो आनी तांणी सगळी पृथ्वी भरली. हे सोपान आतां आमी रायाक ताचो अर्थ सांगता. तुका राया, रायांच्या राया, सर्गींच्या देवान राजवट, पदवी, बळ आनी महिमा दिल्यान. मनशांक, राजवट म्हण जातींक, अंतराळा वयल्या सुकण्यांक खंयसरी ती वस्ती करूंक तुज्या हातान दिल्यान आनी तुका तांचो सगळ्यांचो अधिपती केला. तूं ती भांगाराची तकली. तुजे उपरांत दुसरें एक राज्य उपजतलें, पूण तुज्या राज्या इतलें व्हड न्ही. आनी उपरांत तिसरें एक पितूळचें आनी तें आख्ख्या संवसारार राजवट चलयतलें. त्या उपरांत एक चवथें राज्य उपजतलें. लोंगटा तितलें घट जशें लोंकड सगळें फोडून ताचो सुरो करता, तशें तें राज्य पयलीं राज्यां पडून तांचो सुरो करतलें. अर्दे मातयेचे आनी अर्दे लोंगटाचे पांय आनी आकटें तुवें पळयलें. असो अर्थ हो. राज्य फाटलेलें राज जातलें, पूण ताका लोंगटाची घटसण आजून आसतली. देखूनच लोंकड आनी माती मिसळ जाल्ली तुवें पळयल्याय. पांयांचे आंकटे अर्दे लोंगटाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटच राज अर्दे घट आनी अर्दे अस्कर जातलें. तुवें लोंकड आनी माती मिसळ जाल्ली पळयलाय. असो अर्थ हो. ही दोनी राज्यां लग्न संबंधान मिसळ जातलीं, पूण जशें लोंकड आनी माती सांदूंक जायना तशें ती राज्यां एकवटतलीं उरची नात. त्या रायांच्या काळार सर्गीचो देव केदींच नाश जावचें ना तसलें एक राज्य स्थापीत करतलो आनी हे राज्य दुसरे प्रजेचे अधीन जावचें ना. हे राज आदल्या सगळ्या राज्यांचो चुरो करून तांचो अंत करतलें आनी तें सदांकाळ तगतलें. जशें कोणाचोच हात लागनासता दोंगरा वयलो कोसळलेल्या फातरान लोंकडाचे, मातयेचे, भांगाराची आनी रुप्याची फूट केली म्हूण तुवें पळयलें, तशें हें घडतलें. वर्त्या देवान घडचें आसा तें रायाक दाखयलां. सोपण खरें आनी ताचो अर्थ होच. देवाचें उतर हें.
श्लोक ताका महिमा दिया आणि वाकाणा ससनाच्या ससनाक ताका महिमा दिया आणि वाकाणा ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पराच्या रचनानो तुम्ही सर्वेस्पराक वाकाणा ताका महिमा दिया आणि वाकाणा ससनाच्या ससनाक श्लोक ताका महिमा दिया आणि वाकाणा ससनाच्या ससनाक सर्वेस्पराच्या दूतानो तुम्ही समेस्त सर्वेस्पराक वाकाणा ताका महिमा दिया आणि वाकाणा ससनाच्या ससनाक श्लोक ताका महिमा दिया आणि वाकाणा ससनाच्या ससनाक तुम्ही आकाशानो सर्वेस्पराक वाकाणा ताका महिमा दिया आणि वाकाणा ससनाच्या ससनाक श्लोक ताका महिमा दिया आणि वाकाणा ससनाच्या ससनाक मळबावयल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाकाणा सर्वेस्पराच्या पदव्यानो सर्वेस्पराक वाकाणा ताका महिमा दिया आणि वाकाणा ससनाच्या ससनाक श्लोक ताका महिमा दिया आणि वाकाणा ससनाच्या ससनाक पाटे मोचे सवे रावता तो यतीश पोविता हांव करी दाखवा तुम्ही तिचे पाटे मोचे सवे रावता तो यतीश पोविता Alleluia, 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 Alleluia. सर पदवीदार देवा तुझी शुभ वर्तमान फावते बरी परगतशाक म्हजे काळीज आनी म्हजे वोंड तूं निर्मळ कर सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सवे असो भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया सा लुकासो वांजेलावो स्वर 21 वाक्य 5 सावन 11 पर्यंत लोकां जमा मदले थोडे जण देवाळा विशांत उलोवन ते सोबीत फातरांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी शृंगार आयला म्हणटाले तवळ जेजून तांकां सांगलें तुम्ही देखतात त्या बांदपाचो फातर सयत उरासोना तसले दीस येतले सक्कडी कोसलावन घालतले तवळ तांणी ताचे लागीं विचारलें मेस्त्री ह्यो संगती केदाळा घडतल्यो त्यो घडचो वेळ लागीं पावला म्हणून गुर्त कसलो तवळ जेजू तांकां सांगा लागलो कोणी तुमकां फसायनाशें सत्राय करा सबार जण म्हजें नांव येतले आनी हांवच तो नमेरलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात झुजां आनी खटकायां विशांत खबर आयकून आकांतून पडनाकात ह्यो संगती घडा जैस पूण अंत तक्षण येवचो ना उपरांत तो म्हणालो राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज्याचेर झुजाक देंवतले थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो दुकळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र खुना दिसती पडटल्यो देवाचे उतर हे
जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो 1912 इसवी एप्रिलाची 15 तारीख त्या दिसा सकाळी फुडें लोक उठता आसतना एक भोव दुखाची खबर आयकूंक सगळ्यांक मेळ्ळी आनी ती खबर जावन आसलेली सुमार 2000 लोकांक घेवन अटलांटीक दर्यांत वचून आसली एक व्हडली बोट टायटानीक म्हूण त्या बोटीक नांव आसलें ती दर्यांत बुडुल्ली सुमार 1500 लोक त्या अवघडा संपडून मरण पावलो ही बोट आपले पैन आराम करता आसतना त्या बोटीच्या कॅप्टनान सांगिल्ली उतरां चरित्रेंत रेकॉर्ड केल्ली आसात तो म्हणालो की ही बोट इतली मजबूत आसा इतल्या बऱ्या टेक्नॉलॉजींत ती बोट केलेली आसा की देवाक जाल्यारय ही बोट बुडोवंक जावची ना इवन गॉड कॅनॉट सिंक दिस शीप ही जावन आसली उतरां त्या बोटीच्या कॅप्टनाची पूण जालें दुसरेंच तें आमी चरित्रेंत वाचता मोगाच्या भावा भयणीनो मनशान आपल्याच शातेंत आपल्याच अधिकारान बांदलेलें कितें आसा तें सासणाक उरना जेरुजलेमाचें तें देवूळ तें देवाळ वर्तें जावन आसलें भोव अभिमानाचें जावन आसलें जुदेवांक आनी एक वर्तो हेम्मे तांकां आसलें त्या गौरवाचें तें संकेत जावन आसलें तें देवाळ आनी त्या देवाळा विशयान फुगारता आसतना जेजू सत्राय दिता हें देवाळ पडटलें चरित्र आमकां सांगता 17व्या इसवेंत जेजू मरोन सुमार 40 वर्सां उपरांतच त्या देवाळाची संपूर्ण तरान देसवाड जाली मोगाच्या भावानो भयणीनो जें कितें देवाच्या हातांत बांदलेलें आसा तें उरता आनी ह्या खातीर देवाचें उतर मोगाच्या भावानो भयणीनो परत परत आमकां उलो दिता देवाचेर ताच्या समर्थेचेर ताच्या काकुलतेचेर ताच्या दयेचेर आमचो संपूर्ण विश्वास धरून आनी आमची जिणी ह्या दिशेन मांडून हाडूंक कालच्या दिसा हांव होन्नावर गेल्लो सुमार 160 किलोमिटर एक वटेन आनी 160 किलोमिटर फाटीं 300 किलोमिटर चड ड्रायव करून हांव येता आसतना थंयसर रोडा देगेर मस्त रितीची फलकां आसलीं हांवें पळयलीं तिरुमुरू रस्ते निदानವಾಗಿ ಚಲಿಸಿರಿ एक बोर्ड सांगता आनी एक बोर्ड थंयसर आसलो ಅವಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ अनेक बोर्ड आसा निदानವಾಗಿ चलिसिरी अशें एक तराची सत्राय दिवन जागृतकाय करचे खातीर कित्याक पयन सुगम जाय जय सुरक्षीत जाय जय हो उद्देश पयन करतल्यांक या दुसऱ्यांकी कोणाकी अवघड जावं नजो अडखळ येवं नजो म्हणल्या उद्देशान ही सत्राय थंयसर दिलेली आसा पूण मोगाच्या भावा भयणीनो हांव पयन कर वेता आसतना साबार कडेन हांवें पळयलें थोडे बायकाचे एक्सिडेंट थोडे काराचे एक्सिडेंट थंयसर एक्सिडेंट जावन जाल्लीं वाहनां थंय ते आसात सत्राय दिल्ली पाळ्ळी या ना तें आमकां कळीत ना पूण अवघडा घडल्यात आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावा भयणीनो सत्राय भोव गरजेची जावन आसा जेदूं सत्राय आमी स्विकार करिना अवघडां घडची खचीत तें आमी सांगीत 2-3 वर्सां पयले म्हजो संबंद सोंकलो तरणाटो एक अवघडा बली जाल्लो डिसेंबराच्या 30 पयल्या दिसा
क्रिसमस त्या डिसेंबराची नव्या वर्साची पार्टी तो हजर जाल्लो. एक पार्टी जाल्ल्या उपरांत ताच्या फ्रेंड्सान ताका परत्यान फोन केलें आनी एक पार्टी आसा म्हणून. ताच्या आवयन आनी ताच्या भयणीन ताका सांगलें नाका बुद्दा वचनाका, ते दळूस एक पार्टी जाल्या, आतां मोदान रात उतरल्या आनी कित्याक परत्यान तुका पार्टी. तितलें मात्र न्ही, ताचें कार आसलें, काराची चावी सयत भयणीन लिपोवन दवरली आनी वचोन वचो म्हणून. जाल्यार ते उतर तो आयकोंक ना. बायकाची चावी घेवन बायक घेवन तो गेलो. ताच सांगता फाटल्यान आनी एकलो बसून आसलो. एका फ्रेंडाक घेवन वता आसतना तो एका खांब्याक आपटालो आनी अंतरलो. इंजिनियरिंगाचे शिकाप दुसऱ्या वर्सा तो शिकोवन आशिल्लो. एक स्पूत तो ताच्या आवय बापायक अवघडा सांपडलो. 17 दिलेली ताणें घेवंक ना. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो, 17ची गरज आनी ह्या खातीर देवाचें उतर आमकां जागयता. आमी मोडण्यो बुकांत देवाचें उतर अशें वाचता हांव. 3ऱ्या वस्वरांत 5व्या वळींत हांव थंयसर देवाचें उतर सांगता, सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुदवंतकायेचेर पात्येनी दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोदू आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. तुज्याच दोळ्या मुखार तूं बुदवंत म्हूण लेखी नाका. सर्वेस्पराक भिवून चल आनी वायटांतावन पयस सर. मोगाच्या भाव भयणीनो, कशें एक बापूय आपल्या भुरग्याक शिकोवन दिता, कशें कशें ताणें सारक्या वाटांनी वचा जाय, वायटांतावन ताणें पयस राववा जाय, आपली जिवीत शाबीत सांबाळून पोताक पावय जाय म्हूण एक बापूय मोगाळ बापूय आपल्या भुरग्याक सांगता. त्याच रितीन सर्वेस्पो देव आमकां परत्यान परत्यान तितवोन दिता, जागोवन दिता, सत्राय दिता. आमी सुरक्षीत आमची जिणीस पयजे म्हूण देवाचे खुशी जावन आसा. देवाच्या योजना खाल आमच्या जिणयेंत आमी चला जाय म्हूण ताची आशा जावन आसा. आनी कडेन मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमी वाचता सिराकाच्या ग्रंथांत. सिराकाचो ग्रंथ 3रो वस्वर आमी काडलो जाल्यार 7व्या वळींत थंयसर देवाचें उतर अशें सांगता, म्हज्या पुता, तुजें काम खालतेपणान कर आनी लोक दान धर्म करतल्या मनशाचो मोग करता त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो. जितलो तूं वडू तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड आनी खालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड जावन आसा आनी खालत्यांनी दिल्ली ती महिमा तो मानून घेता. तेच मोगाच्या भावनाच्या अंतर्गितांत आमी श्लोका रितीन सांगले, सर्वेस्पराक जावं सदांच महिमा आनी वाखाणणी म्हणून. कितेंय जावं मोगाच्या भावना आमच्या जिवितांत कितें आमी करूंक शकता ते देवाच्या त्या वर्त्या बेसा वरवीं, ताच्या कृपे देण्या वरवीं, ताच्या काकुलते वरवीं ते आमी करूंक शकता. पूण तवळ मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडे जाण आपली वडवी कळोवची आसा. हांवें हें केलें, हांवें तें केलें म्हणून. एक घडी आमी चिंतून पळोवया, आमच्या हातांत आमी पेन घेवन बरयता. जर पेन आपणें सांगता हांवें इतलें बरयलें, हांवें तितलें बरयलें म्हणून, खंडी जावन आमी आसता पेन्नान बरयलें गी या कोणें त्या पेन्नाक धरिल्लें ताणें बरयलें. पेन्नान आपली वडवी काय उलोवंक जाता की हांवें बरयल्ल्या वरवीं आज म्हाका असलें इनाम मेळ्ळें, आज म्हाका असलें एक नांव मेळ्ळें म्हूण सांगूंक जाता की जायना. पूण कोणें तें पेन धरिल्लें त्या व्यक्तीन सांगीत ताणें तें बरयल्लें, ताची बुदवंतकाय ताणें उपयोग केला थंयसर. त्याच रितीन मोगाच्या भावना आमी हर एकली देवाच्या हातान हातेर जावन आसा. ताच्या हातांत आमी आसा आनी तो आमच्या मुखांतर ताचे रास बांदूंक ताचें काम करून आसा. आनी हे भोव खालतेपणान केदाळ आमी वळखून घेता, हांव देवाच्या हातांत एक हातेर जावन आसा आनी ताका म्हजें तें वावरूंक हांवें म्हाका समर्पण दिसय.
तो म्हज्या मुखांत वावुरता आसतना ताच्या नांवाक वर्ती महिमा गावपाक शकतलो ही चिंता मोगाच्या बाबरीन केल्यार आमचें तें थीर आसा तोड आमचें जिवीत भव्य वर्तेता दोसकायचें नातला थंयसर गर्व मनशाच्या काळजान भोगता बरता मनशाच्या काळजान एका तराचो विशेष हंकार येता आनी तो देवाक विसारता हांवें केलें हें म्हजें म्हूण केदाळा तें चिंता आमच्या मोतींत आमच्या काळजान रोमता तोवर मोगाचें न्हू देवा न्हू आमी चडान चड पयस वेता आमी जाणा मोगाच्या बाबरीनो सबार वर्सां पयलें टेलेस्कोप म्हणलें ते आयुध उपयोग जावच्या पयलें मनशाचें चिंताप हें आसलें की भूंय सगळ्या सौरमंडळाचें केंद्र म्हणून भूंय द अर्थ इज अ सेंटर म्हणलें चिंताप आसलें सूर्यो आनी हेर सकयल भुंयच्या सुद्दां गोवन आसा म्हणलें चिंताप मनशाचें जावन आसलें पूण केदाळा ते टेलेस्कोप सोदून काडले गालिलियो म्हळ्यार ताचे उपरांत समजलें सगळ्या संवसाराक की भूंय सेंटराक न्ही पूण ह्या सौरमंडलाक सूर्यो सेंटर जावन आसा सूर्य केंद्र जावन आसा आनी आमची भूंय ही सुर्या सुद्दां आनी हेर ग्रह आसात तेही सुर्याच्या सुद्दां वचून आसात म्हणलें तें सत कळीत जालें सबार मोगाच्या बाबने मनीस येसेन चिंता मनशाचें चिंताप जावन आसा हांव ह्या संवसाराचो सेंटर हांव केंद्र हांव सक्कड करूंक शकता म्हजे संगी सक्कड साध्य आसा म्हणल्यार चिंतपांत देवाची म्हाका गरज ना म्हणल्यार रितीन तो जियेता पूण सत कितें की म्हाका म्हज्या बाबनीनो की देव आमच्या जिणेचें केंद्र जावन आसा देवाक आमच्या जिणेचें केंद्र जावन आमी घेता आसतना थंयसर हर एक संगतीक खरो अर्थ लाभता आमच्या जिणेंत जें कितें आमी करता देवाच्या महिमे खातीर आमी करूंक शकता ताका चड आनी चड वाखाणणी दिवंक ताका हरसूंक ताका नांवाडूंक आमी शकता आनी आमची जिणी देवाक समर्पिल्लें एक वर्तें देणें जावंक पावता आनी ह्या दिशेन मोगाच्या भावनेन मेटा काडूंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता देवाचें उतर आमी आज स्विकार करता आसतना आमचें सगळें जिवीत आमच्या कुटुंबा जिवीत आमच्या काळजांत आसली मागणी आमची तेसावां आज आमी भेटया आमकां आमी संपूर्ण तरान देवा समर्पण दिवन ताका आमच्या जिणेचें केंद्र करून ताका महिमा दिवंक आज आमी प्रत्येक तरान कृपा जोडून घेवया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व त्या सवा आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदार देव बापाक मानतात तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रच्या अदवा सवेस्पर तूं मानून घे देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुझ्या मनाक भेटोवंक फरमायलां ती पवित्र देणी मोवळायेन मानून घे
तांचे वरवीं आमीच तुका दयाळ काळजाक तुज्या दयाळ काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुज्या कृपेचे बोळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्या कामसो थाराक करून तुवें ताका फाटयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव खार मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मोनेस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें खस्त मोरान सोंसले आनी मोरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापे केले. अशी ताणें तुजी खुशी फाळ्ळी आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेश भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळार आमी गायता. पप्पा करोस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतले. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergatuya Somyachi su tuche mana Ami samarta Tuche puna jivan po
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेश्वरा, आजच्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवन बापा, लुईस पाऊल आमचे गोळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय आनी पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी दिश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर आमी मागता. अंकुर मरिये देवाचे माय संगतीत ज्यापती सांत जुजे भगवंतर निता सांत जूद आनी सर्वा काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सातनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या त्या मागण्या मुखांतर आमची मागणी आमच्या काळजाच्या त्रेक सर्गींच्या बापा समोर आतां आमी दवरया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली, विघ्नांतली आनी वरांतली, सवतराच्या खंत बेजारांतली आनी पिडेशिरेंतली आनी प्रत्येक जावन कितें आमकां तुजें थावन एकामेका थावन पयस व्हरता त्या सर्व सक्तेंतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. त्या करुणयाचे वितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान नत्रेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्यारस्वरची पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळय आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या वाटेन चलोवंक आमकां शत्रेगाचे दीस घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तां शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ जोजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवी आसूं. मोगा सो एकवटाचो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेकाक आमी पटोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. संसाराचे पाप काढले आमची काकूट देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले
जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवकवेताव आमचेर ते जर्ती आनी ख्यास्त हाडिना जावं पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मोतीक भलायकी आनी वकास जावं. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमा पातक्या बसो संवसारी येवन आपणाक खुर्सार बैठयलेलो ताच्या खुर्सा मरना आनी जिवंतपणा मुखांतर आमकां जिवीत दिलेलो. हेच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटून जियोवची आमी सर्वच भागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत तुझे सम्या गर्वसो तू सम्या गर्वसो वन पावची तू सोम्या बरवसो तू सोम्या बग्रासो रक्षक तो देवीसो जिने सुसा सोमी म्हणटा सदांखाल संवसार सरापर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा. प्रार्थुया. सर्वपदवेदा देवा आमच्या दयाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भरल्याय. तुज्या मोगाच्या व्यंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक केदींच तूं आमकां निर्मू नाका. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सर्वपदवेधार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार
भावा बहिणीनो, सर्गी सोमसो मोगाळ बापू आमचे मागणे ऐकता. भगिवंसुता देव सर्गार जात जेजूच्या जिवंतपणाच्या महिमेत असून आमचे पसोत विनंती करता. सांजूत देव आणि हेर सांभक्त पदई जान मोरी आमची सर्गीची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मरिफात आम्ही आता संगता मागया. सुम्या जेजू ख्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आमचे मागणे पठयता. तू आणि असलेल्या पवित्र जगतचो आम्ही उडास करता. भगिवंता देवाच्या मावाळ भागात आम्ही आमचे मागणे पठयता. ये जेजू मनशाच्या कुटुंबातय दाखोवच्या परमेत मोगा खातीर आम्ही तुका दिलवासता. तुझ्या पुस्तकाच्या मरणाक आमचे मागणे मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बाबा निरंतरी होगळाक लागता आणि समेस्त मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या आवडता उद्देशी तू आता सर्वसंत समुदायासाय म्हणून आम्ही सन्मानता. तुझ्या पवित्र वरवीं आमचे ते देवा सोन पेलासो करून मोग वाडी. आता आम्ही देवाच्या विनवणीत तुझे मरिफाद उबारच्यो करचो आणि पुत्रेक दैविक सेवकाने तुझ्या रिकतले म्हूण आमी बलवस्ताव. ये जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पातळी तुझे ते दवरताव. तुका जाव महिमा मान आणि होगळाप सदा सर्वता. आमेन. भगिवंसुता देवाक मागणे या संसारी सोयरो आणि दर्द दुसावून असलेल्या भगिवंसुता देवा या आमच्या मागण्याक तू आमची सवे मेळ. जेजू सर्वंतराचो मोवाळ मोग तू जना जाल्लोय ताच्या सदवणीची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक दाखयली. क्रिस्ताच्या आणि मनुष्यकुलाच्या मोवाळ मोडून रक्षकाच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय. अशें ह्या संसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टाच्या दिसो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्टांत संपट निराशेच्या परिस्थितीत आसल्याचो तूं खेर सारथी जावन आसाय. तुझ्या मजतीचेर बसोन म्हजी गरज हांव तुझ्या पुण्यक्षेत्रांत पातयेन हांडायला. आमची गरज आमच्या मती घडया कितें तें सांग घेवन तुमी आज हांगासर आयल्यात ते सांग सोडास करा. फातयेन सांजूच्या पांय तळी तुमचे ते सांग दवरा. म्हज्या मोतीर काळो काडण म्हजो बोवाळ दडोळोवंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या अपोस्तलीक पत्रेन पयस जावडाय. ये वर्त्या सदां म्हज्या काळजाचे गुणे येतावन हांव तुका उलो मारता. आशा तुका देवान दिला. म्हज्या जिणेचे खांदे खुंटे म्हज्या काळजाचे कोडसाक हांव तुका पिटयता. तुझ्या मोवाळ तू म्हाका मोगान आदर सुदा सुदवर. हांवें पातयेन म्हाका सोन दी. अशें आमच्या सगळ्या जेजूचे महिमेन नांव मजत अदीक परगटले जावं. आमेन. भगिवंसुता देवाक उलय. कश्ट अडचणीत आणि निराशेत असलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शर्यती जावन आसच्या भगिवंत जूद देवा आमा पासून जेजू लागीं विनंती कर. आमच्या पापा साहेबाक बेस साहेबाक आणि हेर फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आणि मजत दिवन सांबाळचे खातीर आमा पासून जेजू लागीं विनंती कर. संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची शुभ वार्ता समेस्त मनशांक पावोवंक जेजून आपल्या शेतांत वावराड्यांक धाडचे खातीर आमा पासून जेजू लागीं विनंती कर. जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राजिताक आणि शांती समाधानाक हाडचे खातीर आमा पासून जेजू लागीं विनंती कर. भगिवंत कुटुंबांत शियेल्ल्या सम्या जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करच्या खातीर आमा पासून जेजू लागीं विनंती कर. सरिल्ल्या समेस्त भावार्थ्यांक आणि बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून शासनीक शांती आणि निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आमा पासून जेजू लागीं विनंती कर. आमी समेस्तांनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या ताळण्याचेर संवसाराच्या बोलवण्याचेर आणि कुडीच्या 11 मोडण्याचेर जैत वरच्याक आमा पासून जेजू लागीं विनंती कर. प्रार्थुया. महिमेवंत दुता आणि रक्त साक्षा भगिवंत सुता देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्यांक वांटलाय.
तुझ मोग आमच्या काळजांनी तूं सडय पथकाच्यो आनी स्वार्थाच्यो वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बळ आनी घटाय दी कश्टां अडकळी मदें निराशेंत आनी बेजारायेंत तुजी कुमोक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें ह्या जिणेच्या पयणांत शाबितायेन सुमकोन सर्गी देवाक बापाक पुताक आनी पवित्रत्म्याक निरंतरी आराधन करूंक आमी पावशंकर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. अर्कांची माळा. सर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्त थंय आमकां नव्यान जनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा भगवंता देवा मरी पाद आमी तुका अर्घ्य दिता. सर्गींच्या बापा तुज्या पवित्र सभेंत बऱ्या गवळ्याच्या जतनेन तुवें आमकां सांबाळलेल्याक बापा भगवंता देवा मरी पाद आमी तुका अर्घ्य दिता. बापा ह्या नोवेनाच्या कुटुंबाक भगवंता देवाच्या मजतीन तुवें दळूस केल्ल्या आनी मुखार करूंक खुशी वेल्ल्या सर उपकारा पासून बापा भगवंता देवा मरी पाद आमी तुका अर्घ्य दिता. बापा तुवें तुजे ते पात्येंतल्यांक सुखान आसतना कुमो केल्ल्याक आनी कश्टां निराशेंत सांबाळन धरलेल्याक बापा भगवंता देवा मरी पाद आमी तुका अर्घ्य दिता. बापा तुवें तुज्या दैवीक मोगान आमकां पातकांतावन सुटकात दिल्ल्याक दुबाव वेळी मोतीक उजवाड दिल्ल्याक आनी खंती दुखेनी आमकां बुजोवन दिल्ल्याक बापा भगवंता देवा मरी पाद आमी तुका अर्घ्य दिता. बापा तुज्या एकल्यास जनीत पुता जेजूचे नावी तुवें देवसराक थरथरायिल्ल्याक आनी बिजूड काळजाच्यांक पवित्र आत्म्यान दिवच्या घटायेन भरिल्ल्याक बापा भगवंता देवा मरी पाद आमी तुका अर्घ्य दिता. ह्या पोन तळार सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देवा मरी पाद आमी तुका अर्घ्य दिता. ह्या भगिव जाग्यार सांजुदा मुखांत्र जायती अजापां तुवें केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देवा मरी पाद आमी तुका अर्घ्य दिता. सांजुदाच्या मजतीन ह्या पोन तळार सभा प्रगतीची कामां तुवें जारी केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देवा मरी पाद आमी तुका अर्घ्य दिता. सांजुदा मुखांत्र आमी मागल्ले सर तुज्या कुशे प्रमाणे वेळा काळात केद आमकां तुवें फोव केल्ल्या खातीर बापा भगवंता देवा मरी पाद आमी तुका अर्घ्य दिता. आमची सर मागणी सांगाता मेळोवन सम्याचे मागणे सांगाता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव जशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. मोगाळ बाबा भयणीनो आमच्या पिडेस्तां भावंडा पासत देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्परा आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसुया. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भावा भयणींचे कश्ट तूं हळू कर. आयक आमचे प्रार्थना येसुया. सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्याक समर्पीत जाल्ल्या डॉक्टरांक नर्सांक आनी सेवकांक तूं पाव. आयक आमचे प्रार्थना येसुया. सर्वेस्परा सखड पिडेस्तांक ताळण्या आनी पातकांतले निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसुया. सर्वेस्परा तुज्या मनयारांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी. आयक आमचे प्रार्थना येसुया. सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ली आमच्या भावा भयणीची सत्य सवा तूं जारी कर. सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर. आयक आमचे प्रार्थना येसुया. सर्गींचे बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारिल्ल्यांची ते सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी कशी वयतर ती सर्व ते सवा तूं जारी कर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुया. मोगाळा बापा
गांवांत तशें परगांवांत फोवो तें काम नासतना कश्टोवच्या आसा तुज्या भुरग्यांची काकूट कर. तांकां बरें काम फोव कर, तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागताव. आयकमचे प्रार्थना येसुया. दयाळ बापा, फोव ती जिनिये संगाती मेळा नासतना कश्टोवच्या सर आमच्या भावा भयणीचे तुजी दया दाखय. तांकां बरी जिनिये संगाती मेळोवन बरें कुटुंबाची जिवीत जिवोवचें देणें फोव कर म्हूण मागताव. आयकमचे प्रार्थना येसुया. सर्वेस्परा भुरग्यांचे देणे आशेतेल्या सौर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव. तांच्या काजारी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्यांचे देणे तांकां फोव कर. तांचो संतोष चडय म्हूण मागताव. आयकमचे प्रार्थना येसुया. मोरये पिडेसाचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात. आमची मागणी आयक. नमान रणी काकुतीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतान गुरवशा तुका आमी उलोवपाक मारता. आमी परदेशी वेशी बाळका या दुखाच्या कोण आसा आस्था रुस्ता सरून करून करता. तर आमचे शिकाय तुजे गांवचे दोळे आमचे परती आनी या परदेशा उपरांत तुझ्या कुशीचे सदैव फळ जिसू आमकां दाखय. हे दयाळी मोगाळी दुर्बी दमकारी मरिये भगवंती देवाची माया बसत विनंती कर. पिडेस्त बसत मागया. महिमा तुका सर पदवेधरा देवा बापा, कित्याक तुवें तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोदवून दिवच्याक धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशां सैम घेवचे जितलो ल्हानवीक सांगय आनी सर आमची पिडा गूण करूंक तुवें कुशेवेली. महिमा तुका पवित्र आत्म्या आमच्या बुजवून धरा, कित्याक तूं आमचो सर पिडा शिरा तुज्या बळादीक पदवेक गूण करताय. दयाळ बापा, आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मोतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टोवच्या तुज्या साखरा आनी साखरनीचेर दयाळ दिश्ट घाले. तुवें रसिल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतले नितळ जावन पिडे शिरेंतली गूण जावन बेगीच तांणी भलायकी जोडच्याक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. हिंदू आसात प्रत्येक ते समा आनी की जायती त्या समा हांगासर आसा. थोडी म्हाका उडास येतात, उडास येना ही सगळीं त्या समा. तशेंच हांगासर आमच्या सांजच्या पांया तळी पडिल्लीं त्या समा आनी आमी हाडिल्लीं त्या समा सांजूच्या पांया तळी दवरून जेजूक आमी उलो मारया. आमचे हात आमी उबारया. कारण कशें देवाक आमी अर्गां दिलें गी तशेंच आमची गरजोय ताचे समोर आमी दवरया. ते दोगां कुड्यांनी व्हडल्या थाळ्यान बोप मारली. जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूळट कर. जेजू तांचे सरसीन आयलो, तांकां दिश्ट दिली. आमची त्या समा ताका आमी समर्पण दिवया. आमच्या बोबेक तो कान दिवं दी. आमची मागणी आयकून दी. ह्या सर भाव भयणीची त्या समा तांचे कश्ट परिहार जावन दिवन मागया. म्हणजे उपरांत म्हणा सोम्या जेजू आत्तां आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर त्या समा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयतर ही सर त्या समा तूं जारी कर. तांचे कश्ट परिहार कर. जिनिये संगातिनीच्या सोदमेर आसलेल्या सर भावा भयणीक बरे जिनिये संगाती फावो कर. सोम्या काम नासलेल्यांक काम फावो कर. भुरग्यांचे देणे मागतल्यांक भुरग्यांचे देणे फावो कर. कुटुंबान समाधान आशेतल्यांक कुटुंबान समाधान दी. सर तांची तेसवा जारी कर बापा. या तेसवा सांगता आमचे लागीं प्रत्येक मागणे विचारल्यांची सर तेसमा आमी तुका समर्पण दिता. आयच्या दिसा या नोवेनाक येतना आमी हाडिल्लीं तेसमा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयतर ही सर तेसमा तूं जारी कर. आमचे कश्ट परिहार कर. आमच्या मोतीक समाधान दी. आमच्या कुडीक भलायकी दी. आमच्या कुटुंबांनी संतोष दी. आमकां हर एकल्याक तुज्या बेसावांनी बरो. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, मान तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया अर्गा जेजू होगलाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीजस प्रेज यू जीजस अर्गा तुका जेजू होगलाप तुका जेजू सुम्यासे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया दयाळ बापा भवार्थांच्या बुजोंदरा तुझी मीठ मेहनतलेली दयाळाई आम्ही मागता पिडेशिडेन कश्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानेन सांबाळून दीत एकामेका सुख समजुनी आनी मना भेद पयस करून एकामेका काळजांतावन बुकसून जियोंक तांकां तूं आधार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुझ्या दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हणून बगूं दी तूं दयाळ स्वामी सदांच तांच्या सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाठी मेळो दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिव दीत जो जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सरस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागो दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तो तुमकां दिव आमेन. देवाचो एकलो स्पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगात आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करू तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरू तुमच्या फाटल्यान तो रावू आनी तुमची राखवण करू आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे थंय आसचे सर वायट बसपून उडोवंक आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान प्रज्वलीत करू आमेन. आनी भगिवंत जुता देवाच्या मजतीन सर पदवेदा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सवे सदांच रावो देवा बापाक आराधन करया जिसू सोम्याक नमन करया आराधन करया देवा बापा आराधन करया जिसू सोम्याक नमन करया पवित्र आत्म्याक आमी नावाड्या पवित्र आत्म्याक आमी नावाड्या त्रिएक देवाक सुन वाखण्या त्रिएक देवाक हरसून वाखण्या देवा बापाक आमी मान करया जिसू क्रिस्ताचे हांव गाजोया म्हणया देवा बापाक आमी मान करया जिसू क्रिस्ताचे नांव गावया पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया त्रिएक देवाचो मोग करया त्रिएक देवाचो मोग करया हालेलुया 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 हालेलुया
नमस्कार तुका जेजू वैभव तुका हालेलुया 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 सर्गा संसार सोरसणार आणि धनी स्वामी आमचो जेजू भोव कालतेपणी ह्या भोव पवित्र उंड्या रुपार आमच्या मुखार आसा. आमच्या वर्त्या मोगान आमच्या मदें तो हजर जाला. आम्हा हर एकल्याचेर ताची खाकुलतेची नदर तो घालून आसा. तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो म्हणल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे आमची हर एकल्याची भोवभुतांनी आयकल्या. आमच्या उल्याक फाळो दिवन आमकां ताच्या मोगाच्या वेंगेंत घेवंक ताच्या कृपेन भरूंक ताच्या शांती समाधानीन आमकां नेटोवंक ह्या वेळी आमचे मदें तो आसा. हे आमच्या मोगाळ सोम्याचे आजारपण आमी वळखून ताका नमस्कार करया. आमचो मान ताका आमी बगोवया. काळसान मनान आमकां समी ताका समर्पण दिवया. पवित्र पुस्तकांत शुभोतेन सबार कडेन जेजून विविध जाग्याक भेट केल्ल्या विशयांत आमी वाचता. सबार जनांक जेजून बरें केलें. सर्गीच्या राजाची शिकवणूक ताणें दिता आसतना सबार लोक ताच्या शिकवणेन जिविताचो उसवाड सोडून आपल्या चिनयेंत सम्याच्या वाटेन सोपकोंक फुडें सरलो. मातूनय सभाजन आपले वोचे घेवन आयलेली पिडा शिडा घेवन आयली बोरी जाली आनी सर लोक हें पळोवन विस्मे जालो. तेव्हा तांणी अर्कां दिली. असले संगत आमी केदेंच आमच्या जिणयेंत पळोवंक ना देखूंक ना म्हणलो उद्गार तांणी केलो. तसो स्वामी आमचे मदें वावून आसा. ताच्या जिविताचे उतर तो आमकां दिवन आसा. तुज्या उतराच्या उजवाडान आमच्या मोतीचो काळजाचो काळोख तो काडून आसा. आमकां कुडीची मोतीची आत्म्याची कुटुंबाची बरी भलायकी तो दिवन आसा. तस आमच्या सोम्याक आमचे काळीज आमच्या मौनुबान अर्गां होगलाप दिवन ताची स्तुती आमी थोडो वेळ करया. आनी सर आमची मागणी तेसावा आमचे गरजो कितें आसात नवनाच्या वेळार कितें सकट हांगासर उसारली मागणी आसात ते हर एक ताच्या पांया तळा पेटोवन ताचे आशिर्वाद आमी सोडया. सकट आमी उबे रावून सोम्या मुखार सांगया आमी तुजे लागीं आमी आयल्या सोम्या. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. हर एका म्हज्या चिंतनान हर एका म्हज्या शब्दान हर एका म्हज्या करणे सोम्या तुका निरंतरी महिमा जावं तुका स्तुती जावं तुका होगलाप जावं म्हणून आमी सोम्याक ह्या वेळी सांगया. तुजे लागीं आयल्या सोम्या ये सोम्या
आमचे सर्वस्व मिळा. तुझे लागी आया येसू सोडसणार सपोसणार सांभाळणार धनी सगळं. की आया येसू तुझे लागी आया येसू तुझे लागी आया येसू तुझे लागी आया येसू महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आया येसू तुझे लागी आया येसू मुझे सोशियतेला कोणाकच पयस करीसो ना पूण सांगलो स्वामी आमच्या मुखार आसा. कृपेचो सागर तो ताची कृपा आमकां दिवच्या आमचे मदें आसा. कोणी ताणें नासल्यार म्हजे सची येवं दे आनी पियों दे म्हूण ताणें म्हळें. पळय ताच्या उतराक ताणें येवन ताच्या मोगाक ताणें येवन ताच्या कृपेक ताणें येवन आमी ताच्या मुखार आसा. हे कृपे सागोरा दर्शन दी म्हणून ताका आमी उलो मारया. कृपे सागोरा दर्शन दी 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 तुझे लागी आया येसू तुझे लागी आया येसू महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आया येसू तुझे लागी आया येसू जेजू सांगली ती उतरा. या संवसारात तुम्ही असताना तुमका खत बेजार आसतलीच पूण धैर्य घेया भिये नाकात. हांव तुमचे संगत आसा आनी हांवें संवसाराचेर जैत वेला. तनेच म्हणली ती उतरा जो जवादेलांत संवसार तुमकां जे समाधान दिता तसलें समाधान न्ही मगर म्हजें समाधान संवसार तुमकां दिवंक शकना. आमकां हर एकल्यांक त्या शांती समाधानान भरच्याक जेजू आमचे मदें आसा. कितें सगळें आमच्या कुटुंबा जिवितांत जें आमकां समाधान होगडोवकारान जाता ते हर एक ह्या वेळी समेच्या पांयां आमी भेटया. हे शांतीच्या सागोरा दर्शन दी म्हणून आमच्या समे लागीं आमी खालतेपणी मागया. राया सर्गीच्या दर्शन दी 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 तुझे लागी आया येसू तुझे लागी आया येसू महिमा
तुका जाऊ सदा महिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सदा की आया येसूया तुझे लागी आया येसूया सोम्या जेजू लागी आमी आयल्या आनी आमी हर एकल्याक सोम्यान स्वीकार केला ताच्या मोगाच्या वेंगेत ताणें आमकां घेतला म्हजे शिश्यायला कोणाक पयस करीसो ना म्हणल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे हर एकल्याच्या आमच्या मागण्याक ताणें आज आमकां कान दिला आमच्या काळजाचो उलो ताणें आयकला ते आमच्या सोमे लागी एकडे बोर मौनपणी आमच्या काळजांत तावनूच आमी उलोवया तो आमकां कितें सांगता ह्या वेळार ते आमी आयकुया आनी ताचे आशिर्वाद आमी घेवंक तयार जावया सोमी म्हणटा हांव तुजे सांगात आसा भिये नाका सोमी म्हणटा हांव तुका म्हजें बळ दिता सोमी म्हणटा म्हज्या जायते वोंत हातान हांव तुका उकोत धरता सोमी म्हणटा तू म्हजे संगी आसतना आनी हांव तुजे संगी आसतना तुका कितेंच उणें ना सोम्यान आमच्या काळजांत आमकां दिल्लो तो संदेश ह्या वेळार आमी स्विकार करया आमकां समिताच्या पांया तळा नव्यान समर्पण दिवन ताचे आशिर्वाद घेवंक तयार जावया तुझ्या पायांतळारा तलो तुझे वाटेन हांव